आयचे सुवार्थेंत आमी फूड करच्यो संगती समजूंक कितल्यो सलीसगी तितल्योच गुंडायेच्यो आनी उसल्यो. जेजूच्या मिसावाची आनी जेजूच्याच महत्वाची गुंडाई रुंदाई फिलिपाच्या आमकां बाप दाखय म्हणले विनंतीक जाप जावन आनी वाट जाणा जावची कशी म्हणल्या तोमासाच्या सवालाक जाप जावन फावो जाता. जुआंवचे सुवार्थेंतच स्पश्ट जाता तशें बापातावन आयिल्ल्या आनी बापानच धाडलेल्या पुता शिवाय कोणीय बापाक पळोवन नेना, ताका वळखय ना. हांगासर जेजू बापाक जाणा जावची वाट देखूनच तो सत आनी जिवितय. फिलिपान आमकां बाप दाखय म्हणटाना जेजू आपल्या मिसावूच दिसनासल्या अतीत देवाक उगडापें करचें म्हणून लिसावन दिता. हे दिशेन जेजूतयच त्या अदृश्य अतीत देवाचें रूपणें आमी देखता आनी जेजू मुखांतर आनी जेजूतय त्या बापाक आमी वळखता. अशें जेजूचें मिसांव बापाक परगटचें आनी ताचें दर्शन आपल्याच व्यक्तित्वांत दिवचें आनी बापाची वळख आमकां दिवचें. हेंच जेजूचें महत्वूय. जेजूतय वा पुतातय बाप आसा, उलयता, दिसता आनी वावुरता. देखूनच जेजूक वळखच्यांत आनी सतमानच्यांत बापाचे परिदींत आमी रिगोवंक शकता. हे दिशेन पळयल्यार जेजू बापाशी आमकां एक्सेस वा प्रवेश वा वाट जोड दिता. आमी जेजूचींच कामां, महत्कार्यां आनी जेजूच्याकी वर्ती कामां करच्याक जेजूचेर संपूर्ण सत्मानची अनिवार्यताय आयची सुवार्थ आमकां सांगून दिता. हे अनिवार्यतायेक आमचे दोळे उक्ते जावं.